बगेन कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बाप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी येजेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसर म्हजी मागणी काम आनी कश्ट आमच्या पथकाच्या परीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका कळ नासतना भेटोवच्या समेस्त इरेद्यां पासत बगे तांकां मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अप्पोस्तलांच्या इरेद्या पासत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले इरेद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोव पवित्र काळजा येजेजूच्या देव काळजा तुजें रास येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पातकां शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जिजू तुज्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप साहेबाक जा तूं ताका उसवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां वर तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हण निश्क्रिस्तांव केलें म्हण आज पर्यंत सांबाळलें म्हण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कोड तुज्या हातांत दितां म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पथकाच्या परीकपणाक म्हज्या जिजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस्त पथकां म्हजी पथक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पथक्याची काकूट कर म्हाका पथक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव एका देवातेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हण हांव तेर सतमानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो जिव्यांची आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो म्हण हांव सतमानतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सतमानतां आनी उसारतां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय ह्या पटवण पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवर्साचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या सर म्हज्या पथकांचे बक्षाणे आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सरस्त प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमेत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरस्त प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातां करिना म्हूण आनी पथकाची समय सुकयतली म्हूण ती निश्चय करतां. आमेन. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें कळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्तनी वस्त म्हणल्या परी. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरये कृपेन बरले सोम तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव सदैव पावल ज्या कुशेन जेजू. आपले सोम्याची साकर
Naman Maria gut pen berlesum tu je sangat asrem bitar tun sede masdim Paul Jacusian Jesus. Bagaimana Maria Dewachme, Amopia Gati, Vinadikaratan, Chamarnache Velaramen, Ani dewa so put mani salo. Aniam Chumadin Jelo, Naman Maria gut pen berlesum tu je sangat asrem bitar tun sede masdim Paul Jacusian Jesus. Bagaimana Maria Dewachme, Amopia Gati, Vinadikaratan, Chamarnache Velaramen, Bagaimana ti dewa mayam paso vinatikar. Krista Javasana Kami Posum Chikati, Pratu yang Yesus yang berdua beri kabar deliver win tu japutan Kristan manusia pun getule amin zana zalia. Taca kastani kursorwin cuan penacanan dah kami pawashe. Tuje kurpam chances karena ni wot monami maktau. Tes Kristam ca sumya marifat. Amen. Mahima Bapak ani putak ani pawitatmyak. Sadito Satan Satan Sarvatamen, Mahima Bapak ani putak ani pawitatmyak. Sadito Satan Satan Sarvatamen, Mahima Bapak ani putak ani pawitatmyak. Sadito Satan Satan Sarvatamen, Dewa berdua mucaraknya sergin dan maka dilihat tabian mucimo tu swadai maka rak sambal selai. Amen. Sasna sovisyo ditangkang Yesumya निरंतर प्रकाश संचेर फंकोंदी समाधानांते विषय घेऊन आमेन सत्मंतान देवाक सरपदरा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पळयतात मेरी गर्भे समलो अवकार मर्यादान जन्मलो 5 पत्रकार ताणे सोसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सरकार सोडलो सरपदार देवपाच्या उजव्याक बसला ते तां जिवानी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सत्मंतां पवित्रत्म्या कॅथोलिक पयसबेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास चमकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितां तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी एक रुपये बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मसदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक रुपये बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मसदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक रुपये बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मसदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादित सातान सदां सर्वता आमेन संतोष मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयेक बडवो खबर दिता दुसरो मिस्तेर मोरी इलिझाबेथीची भेट करता तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता चवथो मिस्तेर मोरी बाळक जेजू तेंपलान भेटयता पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडटो ग्रास जमकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पथकां मोगोस आनी आमकां धाडलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी पॉल जाकुशेन जिस बगेन मरी देवाचमे आमोप्यां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव सदी
पाळ जगुशेंजीस बगेन मरे देवाची मे अमाउपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव सदी पाळ जगुशेंजीस बगेन मरे देवाची मे अमाउपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव सदी पाळ जगुशेंजीस बगेन मरे देवाची मे अमाउपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव सदी पाळ जगुशेंजीस बगेन मरे देवाची मे अमाउपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव सदी पाळ जगुशेंजीस बगेन मरे देवाची मे अमाउपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सतान सर्वत आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोंडाच्या भुजांतले आमकां निवार समे सत्म्या सटकन तुझी काकुळतीची अतिगर्ज आसल्या सरगार वन पाय नमरणी काकुळतीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारतां आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणता आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतां तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळचे दोळे आमचे वयर पडती आनी या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकारी मरिये बागेऊन ती देवाचे मयां पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या आमच्या खातीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. संतोष भरीत काळसान मंदिरान जमल्या कीर्तनाने सोम्या तुझी स्तुती गाता कलतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुझे कृपेन बर्मण पराता तुझे वेदी भोवती एकठांय जाल्या आमी आमकां साजोपून दिता भक्तीन उर्बेन तुका आराधन करता सर्वेश्वरा आमचेर घाल तुझे बेसांव संतोष भरीत काळजान मंदिरान जमल्या कीर्तनांनी सोम्या तुझी स्तुती गाता कलतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुझे कृपेन बर्मन पराता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हर एकल्याक मोगाचो येवकार मागता. वार्षिक परबेक तयार जावन सोलून वरचे 9 दिसांचे नोवेन आयचो 3रो दीस हांगासर जमलेल्या तुमकां परत एकटी मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयचे दिसा मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस पेटयतात. ॲलिस कुटिनो वेलांकणी वाडो, सिसिलिया मेंडोन्सा चेंबूर मुंबय, जिहान्ना किजिया लोवीस 6व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक अर्गां मीस दिता. विल्मा अल्मेडा नित्यादार वाडो, कॉर्नेल जूड रोड्रिगास कटील, केविन पिंटो आनी कुटाम कटील, लीना डिसोजा कन्नाजे. प्रत्येक तेसावां बसोन मीस पेटयता. मेबल सिक्वेरा नित्यादार वाडो, राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाल उलोवच्या बसोत, मॅथ्यू डिसोज आनी कुटाम बेंदोर,
देवादीन सिल्वेस्टर आणि लिल्ली सिक्वेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता मेरी सिक्वेरा सुरात घाल देवादीन अल्फोन्सो सिक्वेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता मेरी सिक्वेरा सुरात घाल देवादीन पीटर रेगोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता मेरी सिक्वेरा सुरात घाल देवादीन एडवर्ड आणि मेरी डिसोजाच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता संतोष डिसोजा किन्नीगोळे देवादीन विक्टर नरोण्याच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता लीना डिसोजा कान्नाचे कुटुंबाच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता लीना डिसोजा कान्नाचे मेरी सिक्वेरा सुरात घाल या सरू ते सवां खातीर या मिसच्या बलिदान वेळार आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो आनी सुमयाची मजत आमी मागया आमचो पात्रोन सांत सांजूद देव आमचे खातीर विनाती करता तर ताची मजत आमी ह्या मिसच्या बलिदान वेळी मागया आज आमी प्रत्येक जावन पिडेस्त भावा भयणी खातीर मागता आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या पिडेस्त भावंडां सोवडास काडया सुमयाच्या पांयांतळ तांकां समर्पण करया सुमयाची गूण करची सकत तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून ह्या मिसच्या बलिदान वेळी आमी मागया आमकांय कितें पिडा आसा आमच्या थंय कितें उणेपण आसा सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी मागया मोगाचेनो आज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा हे मिसचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा भोवमानादीक रुडॉल्फ डेसा हे गुरुपोरू काही कमापिरगजीचे विगार ते जावन आसात पेजार वाराड्याचे विगार वार ते जावन आसात आमचे बिस्पाचे कन्सल्टर जावन सेवा ते दिवन आसात तुमी फादर मुल्लास आस्पत्रे हॉस्पिटलाक गेल्या जाल्यार फादर मुल्लास आस्पत्रेंत आतां OPD सेक्शन आनी सगळें इतलें अपूर्बेन सोंपता जाल्यार ते मेडिकल हॉस्पिटलाचे एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसतना तांणी केल्लो तो वावर जावन आसा जायतें बरेंपण तांच्या मुखेलपणा काल फादर मुल्लास आस्पत्रेंत जाल्लें आनी जाल्लें तें जावन आसा आनी त्या देखून आज ह्या याजकान आमचे संघाचे म्हजे सांगाती याजक ते 1990 आनी 21 तावन आमी सांगातात आसा मनयेत आमच्या तरबेते वेळार याजक जावन आतां 20 वर्सां आमची सोंपतात म्हज्या मोगाचे आप्तमित्री ते जावन आसात तांचे लागीं विसारलेल्या वेळार आज कुशेन मोगान ओपोवन हांगासर येवन आमचे खातीर हे मिसचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरासून नियाळ आमकां दितले तर तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फेन बाबरू डाल प्रविडेस तांकां हांव मोगासो मानसो स्वागत म्हणटा पात्राबाईक ताळयो दिवन आमी स्वागत करयांगी तशेंच पात्राबाच्या दाव्या कुशी आसात बाप अनिल फेर्नांडीस मुल्की डिवायन रेथेर मंदिरांत पाद्र्या वावर करन आसात गांवांत ते गुरुपर्बिर्गजीचे आमकांय ते मोगाचे आमकां सगळ्यांक ते परिचित ह्या पवित्र थळाक मुस्तबडी ते आयल्यात मोगाचे न्हू आज हांगासर आसात आमचे सांगात आसात फुडें आयचे दिसाचें आराधन बाप अनिल फेर्नांडीस हांगासर सोलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतले प्रेरण दितले पाद्राबाकी तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा तांच्या बगलेक आसात आमचे दियोकोन गांवांत ते हॉस्पेट बिरगजीचे प्रस्तुत गुरुपूर काही कामां बिरगजेंत सेवा ते दिवन आसात दियोकोन विकास आमचे संगीत हे आसात तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान स्वागत म्हणटा तशेंच आमचे याजक बाब लिओ वेगस आनी तुमी सगळा आसा तुमकांय परत स्वागत मागता पर आमी सगळां भक्तीपणान ह्या मिसच्या बलिदानान वांटेली जावया देवाची बेसांव आमी मागून घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी ह्या पून शेताक आमची मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या खाळजान जायते इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या आमच्या जिविताच्या कश्टान वरांनी पिडे शिडेंत मागणें कशें प्रभाव बरीत जावन आसा म्हणून नियाळ करच्याक आमी हांगासर आसा आमच्या कश्टान वरांनी ताचे विरोध झुजोवंक आमकां देवान दिल्ले व्हडले हातेर जावन आसा मागणें मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हूण सोम्यान आमकां बरवसो दिला ह्या बरवश्यान आमी सर्व हांगासर जमल्या आमचे मागणी आमची थेसांवां जुदा मुखांत्र भाग्यवंता मुखांत्र देवाक आमी आज समर्पण दिता आनी आमच्या जिविताच्या सर कश्टान वरांनी ह्या इगर्जेंत हजर आसल्यान तशेंच सर्व सांजुदाच्या भक्तिकांक सुमेस्तांक देव
बेसांवांनी बरोवन दी, तांच्या कश्टा संकश्टान पिडे शिडेन तांकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक जावन मागया. मोगाच्या न्हू हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक हांगासर आयल्या. देवान आमकां मागणें करूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. पूण जायते फावटी मागण्यांत आमी आळसाय गेल्या, जायते फावटी मागण्यांत आमी भावार्थ दवरना, जायते फावटी देवाचेरच आमी भावार्थ दवरुना. देवा कडेन तान बोगसाणें मागया आनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सर्व आमच्या पातकाची दोगदन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklutka, sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, sumia kaklutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, दंदूत सांजूद ताद्देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. तुमचे मदें कुणीय आडसाण येत आसा ताणें मागणें करी जय. कुणीय कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गायजय. तुमचे मदें कुणीय पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्तांक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदरलेली खंयचीय पातकां ती जावं ती ताका बोगसातली. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसारन सांगा आनी एकामेका पसत मागा. तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मोन्यान बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजान थावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तवळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोदकार. सर्वेस्वर आमचो रक्षण आमी ताची जावन आसा. सर्वेश्वर आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा. संतोषान सोम्याक जय जय म्हणये पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गा.
सर्वेश्वर आमचो रचना आमी ताची जावन आसा. सर्वेच परस देव म्हण जाणा जाया तो आमचो रचनार आमी ताची जावन आसा. वय आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेश्वर आमचो रचनार आमी ताची जावन आसा. सर्वेश्वर आमचो रचनार आमी ताची जावन आसा. Alleluia, 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 alleluia. आपण दुर्बळे म्हण जाणा आसा ती भागी कित्याक सर्गींचे रास खरेंच तांचे. Alleluia, 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 alleluia. Serves Paul तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा सकाळी जेजू शहराक पाटी वेताना वाटेर ताका भूक लागली आनी वाटे देगेन आसलो एक अंजुराचो रूख पळोवन तो ताच्या मुळाक गेलो. पूण ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका पळोवंक मेळ्ळें ना. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां केदींकच तुका फळ जायना जावं. तेच घडये तो अंजुराचो रूख सुकोवन गेलो. हें देखतच शीस तटक जालें. कसो ओ एकदम सुकलो ताणें विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकूल तुमी दुबावनात जाल्यार ह्या अंजुराच्या रुखाक हांवें केल्ले बरीच तुमी करूंक शकतल्यात. तितलें मात्र न्हय, ह्या दोंगराक हांगासो ऊट आनी दर्यांत वचून पड म्हणून तुमी सांगशात जाल्यार सांगले बरीच तें घडतलें. जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी नव्यानाच्या दिसा मागणें आमच्या जिवितांत कितलें गरज मागणें आमी केल्ल्या तो वळू कशें देवाची सकत आमचे थंय वळटा, कशें मागणें आमच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक शकता, ह्या विशयांत आमी आज नियाळ करता. अशें हांव नियाळ करनासतना म्हाका वेल्फीच्या पदाचो एक उडास आयलो. वेल्फी रेबिंबस आमकां कळीत आसा, वेळा काळा प्रमाणे त्या देळाची स्थिती जाणा जावन लोकांची परिस्थिती समजून जावं पुरो सामाजीक जावं पुरो आत्मीक संगती सगळ्यो नियाळून ताणें घडलेलीं साबार पदां आसात आनी तातूंत जायतीं लिसांवांय आटापून आसात. तातूंत एक मागण्या विशयान ताणें बरयलेलें पद आसा आनी तें पद हांव गावंक तुमचे मुखार खुशी व्हरतां. मोगाचें तें पद अशें आसा, थोडे फावटी आमी चिंतांव तशें घडना, थोडे फावटी आमी मागल्यार आमकां मेळना, आमी दुर्सतांव देव आमकां आयकना. हें थोडें बगणां आसचें तें पद हांव तुमचे मुखार गायतां.
थोडे पावटी आमी चिंताव तशें घडना थोडे पावटी आमी मागल्यार आमकां मेळना तेन्ना म्हणटाव आमी दुरसताना देव आमकां आयकना मनशा उडास दवर कोरडांनी आसात घेतले दितलो तो आसा एकलो माग 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 तुका मेळटलें उपरांत तो म्हणटा कश्टांच्या वेळी देवाक मारता उलो सुखाच्या वेळार उडास विसरतलो तरी देव तो शिणाना नाका म्हणना माग तुका दितलो मनशा उडास दवर कोरडांनी आसात घेतले दितलो तो आसा एकलो माग 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 तुका मेळटलें मोगाचें न्हू भोव एका पुरवायेचें पद आमी आयकलें आमी चिंताव तशें जिवितांत घडना आमी सबार फावटी मागल्यार आमी मागताव मागल्यार आमकां मेळना सबार फावटी आमी हेरांक दुरसोताव आमी देवाक दुरसोताव देव आमकां आयकना म्हणटा आनी त्या देखून सबार फावटी आमी निराशी जाता कांगाल जाता भावार्थ सांडटा पूण आयच्या पदान तुमी आयकलें माग माग तुका देव दितलो आमी जिविताच्या बऱ्या घडितांनी सबार फावटी देवाक विसरून चलता कश्ट येता आसतना संकट बांदाक वेंकटरमण म्हणटात तशें आमी देवा कडेन धांवता पूण जाल्यार देव केदींकच शीण उसारिना देव आमकां ना म्हणना देव आमकां सदांच आयकता मोगाचें न्हू आज आमी हो थोडो नियाळ करच्याक हांगासर आसा सडाव जावन आमी हांगासर आसलीं देवा तावन बरेंपण जोडलेलींच देवान आमकां जायत्या रितीनी आशिर्वादांनी देवान आमकां भरलां कावंट युअर ब्लेसिंग्स कावंट देम वन बाय वन आमी देवान आमचे वयर वतलीं आशिर्वादां आमी मेजूनच वशेत थोडे फावटी जिवितांत चड उणें घडटा थोडे फावटी विघ्नां येतात आनवारां येतात आकांत येतात आनी त्या वेळार देव आमकां सांडून घालिना म्हणलो बरोवसो आयच्या सगळ्या वाचपांनी आमी आयकलो मोगाचें मागण्या निमती आमकां धैर्य मेळ्ळा मागण्या निमती आमकां बरोवसो मेळ्ळा मागण्या निमती जिवितांत आमच्या असर्यां जाल्यान मागण्या निमती देवाचो अनुभव आमकां जाला धैर्य आमकां मेळ्ळा आनी अशीं सबार जाणां आमी मागण्या निमती देवा तावन बेसांवां जोडलेलींच आमी हांगासर आसा आनी आज देवाचो उपकार आठोवच्याक आमी हांगासर आसा मात्र न्ही आमी सबार जाणां हांगासर आयल्या सबार इराद काळजांत घेवन आमी आयल्या आमी देवा कडेन उपकार मागोवंक आमी हांगासर आयल्या आनी त्या देखून देव आमकां दितलोच म्हणली पातयणी आमची आनी त्या देखून आमी हर एका दिसा मागणें करता मिसा घेता आराधन करता सक्रामेंताचे वेसांव घेता आमी भाग्यवंतांची मजत मागता आनी अशें आमी हांगासर आयिल्लीं सबार जाणां गरजेवंतय जावन आसा मोगाचें न्हू हें एका रितीर पळोवंक गेल्यार आनी एका कुशीन आमी पळयता हा संवसार वैज्ञानीक रितीर कितलो सुदारला कितली प्रगती ह्या वैज्ञानीक युगांत जाल्या आमी ल्हान आसतना एक रेडिओ आसतलो तो ऑन केलो म्हणटा आसतना थंय तूं पदां आयकतलीं कोरिके तें हें म्हणून येतालें आनी भारी खुशी आमकां खंय म्हणटा तो कोण ना खंय आयकता पळय तो एक ल्हान रेडिओ जरलो रिकलो जाल्यार तातूंत पर 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 जातालें जाल्यार तो इल्लोसो गुणावन दवरल्यार परत्यान आमकां आयकतालें आनी त्या दळा आमी हेच्या पावतलें हांव थोड्या तेंपा उपरांत टेप रेकॉर्डर आयलो म्हाका गोतून हांगा आसली सकड येत वेळाची म्हणून दिसता 50-60 वर्सां भितर आमी आसा जाल्यार सगळ्यांक असो अनुभव आसा टेप रेकॉर्डर हाडलो जाल्यार ती कॅसेट घाली म्हणटना त्या टेपीन इतल्या पातळ कशें आमचें रेकॉर्ड जाता परत्यान घालचें परत्यान आयकोवचें परत्यान रेकॉर्ड करचें परत्यान आयकोवचें विलपीच्यो कॅसेट्यो घालच्यो आनी आमकां कितले संतोश जालो देवा कळ्ळें अजाप हें म्हणून आमी चिंतलें उपरांत थोडे तेंपा उपरांत टेप रेकॉर्डर आतां कोणाच्या घरा आसा म्हण विचारल्यार कोणाच्या घरा आसचेत कश्ट भुरग्यांक कांय प्रवासाक आपण व्हरचें कोणना थोडे तेंपा उपरांत टी व्ही आयली खंयंगी एक मनीस उलयता हांगा दिसता
कहली खुशी आमकां उडास आसा आमच्या विगाराच्या घरा एक टी व्ही आसली सगळ्या गांवांत आनी आमकां लायनीर वचून आमकां पळोवंक सांगिल्ली टी व्ही उलोवंक नासलें एक्की शब्द उलोवंक नासलो दूरदर्शनान रे इदू म्हणून आमकां पळोवंक आसलें मोगाच्यान तो काळ गेलो मोबायल आयलें पेजार आयलें मोबायल आयलें आनी आमकां त्या दाळ जाल्लो संतोश नाजाल्यार पयलें गांवांत हांव परगांवा गेल्या उपरांत कागदा खातीर राखचें आहलें तें कागद येवन पावतना 1 म्हयनो जातलो पूण आतां गेल्ल्या कुडल्या माय हांव हांगा आसा माय हांव हॉटलांत आसा माय हांव बसार आसा माय हांव ट्रेनार आसा हांगा आसा थंय आसा पुरा सांगूंक आमकां जाता कितलें बरें जालें आनी आतां तुमकां कळीत आसा सगळें बोटाच्या तुदयेर सगळो संवसारच आमी चलयता म्हणले बरी आमकां भोगता मोगाच्यान आनी आमकां एक सवाल उदेता इतलें सगळें प्रगती जाल्या मनशाचें गिन्यान इतलें पुरो करूंक शकलां आतां देव आमकां कित्याक मागणें आमकां कित्याक गरज आसा गी सगळें मनीस करूंक शकला मनशाची गिन्यान इतली अभिवृद्धी पावल्या आनी मनशाच्या गिन्यान ती गळसून कितें पुरा विस्मितां संवसारार घडतात आनी आतां ही मागणें गरज आसा गी मोगाच्यान एक बोटी एका ट्रेनार एक युथांचो ग्रूप पॉयंट करतात आसलो पिकनिकाक गेल्ले तुमी खंय ट्रेनार युथांचो ग्रूप पिकनिकाक येतना कळंग गमत आसता म्हणून तुमी पळयलां जावंक पुरो सगळीं बोगीत कंपार्टमेंट चालता आनी येत आसतना ह्या तरणाट्यांनी गम्मत करनासतना पळयलो एकलो प्रायस्त एका सायडीक बसून मानेस्त कोणताचो तेर्स म्हणून तेत आसा कोणताचो तेर्स म्हणून तेत आसा इल्लें नोचावया इल्लें गमत करया तमाशे करया म्हणून लागीं गेले मानेस्ता कालें करतेत आसा हितू हांव मागणें करतेत आसा हो हो मागणें संवसार पुरो इतलो प्रगती पावला आनी कितू मागण्यांत तुका पातयेणी आसा गे आनी की पातयेणी आसा गे मागण्यांत आनी त्या वेळार तो म्हणलो ना बा म्हज्या जिवितांत म्हाका मागणें बारी गरजेचें म्हाका मागणें नासतना जियोंक जायना मागण्याक हांव म्हज्या जिवितांत म्हत्व असो जागो दितां तें आसलें तूं मागणें करनूच राव आनी तूं तुजे कुशे प्रमाणें कर पूण मागण्यांत कितें जोडूंक तूं शकताय देव एकलो मात जाणावणालें आनी उपरांत ताणें विचारलें तूं कोण खंय जावन आयलोय त्या मानेस्तान जाप दिली ना बोल्सान जावन ताची ID काडली आनी त्या तरणाट्यांक दिली त्या आयडीर बरोवन आसलें सर लुई पाश्चर तुमी आयकलां जावंक पुरो ह्या विज्ञानीचें नांव सर लुई पाश्चर पिशे पेटे साबल्यार वॅक्सीन सोदून काडलें वखद सोदून काडलें त्या विज्ञानीन आनी मोगाच्यान तें पळोवन तरणाटे थटक्क जाले येदो व्हडलो विज्ञानी जर तर एका ट्रेनार कोणताचो तेर्स म्हणून तो मागणें करता तर आमी कोण मोगाच्यान विज्ञान मस्त मुखार पावलां आमी न्हय म्हणना विज्ञानान मस्त विज्ञान पावलां पूण तितलें सगळें आसल्यार संवसारांतले कश्ट उणें जाल्यात गे तुमच्या आमचे कडेन मोबायल आसा तें आसा हें माती पुरो आसा बोल्सान दुता पूण खंती उणी जावना दुखी उणें जावना इल्लें सडत जालां म्हण हे शिवाय उणें कशें जावना तशेंच पिडाय तशीच सगळी तशीच आसा हांव आस्पत्रेंत सुमार वर्सां आसलो पाद्र अनिलान सांगलें म्हजो मोगाचो इश्ट पाद्र अनिल 14 वर्सां आसलो दाक्तेरान सांगता बरसो नासलो दाक्तेर सकट चिकित्सा दितात गुण करनान चिकित्सा दितात पूण दाक्तेर सक्कडी म्हणटात गडीस आसलेल्या पेशंटा पळोवन समेत दाक्तेर म्हणटात अळे हांवें चिकित्सा दिली हांव चिकित्सा दिवची पुरा दिली आनी कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत आसा तुमी मागोवंक सांगा मागा आनी मागोवंक सांगा देवान गुण करियेत म्हजे निमती काली चिकित्सा दिवे डॉक्टर ओनली ट्रिट्स गॉड हिल्स देव गुण करता दाक्तेर चिकित्सा दिता स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट सगळ्यांची पातयेणी हीच आमचे लागीं मागोवंक सांगतात फादर तुमी मागा ह्या पेशंटा पासून तुमी इल्लें मागणें करा दाक्तेर छापला घेतात हांवें पळयलां क्रिस्तांवांचे दाक्तेर मात न्ही इवन अनभवर्ती दाक्तेरां तुमी मुल्लार सवयतात जाल्यार थंय लेबर रूम आसा बाळंतकाचें लेबर रूम आनी थंयसर भायर एक मोरयेची इमाज आसा एकली दाक्तेरन अक्रिस्तांव दाक्तेरन तांच्या दिसा एका वर्तो दीस आसलो तायचं म्हणाली हांव तिचे कडेन वचनासतना भितर वचना सक्कट दाक्तेरां देवा कडेन मागून सर्जरी सुरू करतात देवा कडेन मागून आमी चिंचें हें कितें आमची इतले सगळी अभिवृद्धी जाल्या चड तूं शिकताय चड देवाक तूं लागीं येताय
कित्याक संवसारांतली 20 मितां तूं जाणा जाताय कितें वैज्ञानिकांनी केलां नातलें तांणी कांय कॉम्बिनेशन्स दे मस्ट हॅव पुट ऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन म्हणून पुरो ओट्टू घालना तांणी कितें पूण रसल्लें पुरो देवान तें तांणी सांगात हाडलां जावं पुरो संवसारांत आसलेंत तें तांणी उगडापणाक हाडलां जावंक पुरो पूण कितें तांणी रसल्लें न्ही देवान दिल्लें तांणी सांगाता घालून नवे संशोधनां केल्यान जावंक पुरो मोगाचें न्हू त्या देखून आमी चिंचे न्ही आज संवसार इतलो मुखार पावला त्या देखून मागण्याक महत्व ना म्हणून आमी चिंचे न्ही आमी हर एकल्यानी मागण्याचेर भरोसो दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार मनशाक आसाद जाल्लें जायतें आनीकय आसा तें केवल देवाक मात्र साध्य हांवें आयकलां कॅरिस्मेटीक रेतिरेनी आनी मस्तपुटी कंतारां म्हणटात आनी तातूंत एक कंतार अशें आसा जिणयेच्या कश्टा वेळार आतां तें परनें जालां जावं पुरो दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां आनी सुमार जाणां हें कंतार म्हणटाना सुरवेर दोळ्यांनी दुखां भरतलीं सकाळच्या कित्या खातीर म्हळ्यार सकाळी जिवितांत कश्ट सोंसून बारवून त्या मागण्याच्या जमतेक आयिल्लीं आसलीं आनी मोगाचें त्या वेळार देवाचेर तुमी भरवोसो दवरा म्हणून पाद्र्यार तांकां सांगता आसतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां भरतलीं देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतर तेंत सांगता तुमच्या कश्टाच्या वेळार तुमच्या जिवेच्या आखंताच्या वेळार तुमी देवाचेर भरवोसो दवरा पवित्र पुस्तकांतली थोडे उल्लेख हांव तुमकां सांगता फिलिप्पिकारांक बरयल्लें सा पावलोचें पत्र थंयसर 6 अध्याय 7 वळ अशें म्हणटा खोसलोस खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान देवाक कळीत करा हर एक तुमची गरज मागण्यान देवाक कळीत करा थवळ तुमच्या जाणवायन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें तुमच्या जाणवायाक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें ताचें समाधान तुमची काळजां मनान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान शाबीत राखतलें मोगाचें ताचें समाधान आमकां मेळटलें ताची बुजवण आमकां मेळटली आमच्या जाणवायाक मिक्वल्लें देव आमच्या जिवितांत करूंक शकतलो म्हणून सा पावलू फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता तशेंच आयचें तुमी वाचप आयकलें तातूंत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तुमचे मदें पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तुमचे मदें कोणी अडचण येत आसा तो मागणें करूं तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोव धाडो आमी पिडेस्ताची मागणी करता आसतना हेंच आमी वाचता आनी तीच आमची पातयेणी जावन आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवन धाडूं ते ताचे मागणें आयकूं आनी तो तांचेर मागूं भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरो करतले खंयचीय ती पातकांनी जावं ती ताका भोगसतली बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव शक्तिवंतांनी फळां दीक म्हणून आमी आयकलें मोगाचें साबार अजा पांगडचे आमी पळयता बाप अनिल हांगासर आसात मुल्की रेतीर सेंटर आसा पोट्टा रेतीर सेंटर आसा आनी साबार कडेन मागण्याच्यो जमत्यो सलच्या आसात आनी थंयसर कितलीं अजापां घडटात आनी सगळें मागण्याच्या बळानूच थंयसर आमकां दर म्हणून अजापांगडचे आमी पळयता जिविताच्या कश्टांक तसोच म्हणलो अर्थ आसा ना म्हणना आमकां कश्ट आयल्यार मात्र आमकां दुसऱ्यांचे कश्ट कळचे ना जाल्यार कळना आमकां ताप आयल्यार मात्र आनी एकल्या ताप आयल्यार कशें भोगता म्हणून आमकां कळटा हांव डिप्रेशना पडलो जाल्यार मात्र म्हाका दुसऱ्यांचें डिप्रेशन कितें म्हणून कळटा त्या देखून मोगाचें आमी जिविताच्या कश्टांत वळू आमी देवाक आमकां तो समर्पण दिल्ल्या वळू आमचे कश्ट हाळू जातात मात्र देवाची कृपा आमकां मेळटा कश्ट वोवंक सोसूंक आमकां त्राण मेळटा मात्र न्ही आमी केल्लें मागणें भावार्थान तें आमी केलां जाल्यार देवा मुखार तें पावता आनी मागण्याचो फळू आमकां लाभता किर्तनगार 107 किर्तनांत अशें सांगता आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उरो मारलो आनी तांच्या आकांतांतल्यान तांकां ताणें निवारलें थोवळ वादळ शांत जालें दर्याची लारां ओगी जालीं ती थंड जाली देखून ते संतोसले आनी वचोंक सोदताले त्या बंदराक थंय ताणें तांकां पावयलें मोगाचें जिवितांत जायते कश्ट येतात तानवरां येतात लारां येतात आनी ती येवन जिवितां मारतात कश्ट येताना एक घेवचें न्ही कश्ट केदाळ येत आसतना सांकळी बरी येवचें एक जाताना एक जाताना एक देवा म्हाकाच कितें हे सगळे कश्ट म्हणून सबारांनी विचारचें आसा आनी त्या दाळ आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता मोगाचें कश्ट नासतना मनशाचें जिवीत कोणाचेंय ना
हांगा कश्टच नातलें कोणाचें जिवीत आसा जाल्यार आत वयर घालयत कोणाचें आसा गी ना आमकां सगळ्यांक जिवितांत कश्ट आसात कश्ट नातलें जिवीत ना एक फावटी अशें घडलें एकलो बापोय हे सगळें कुटुंब माशली पागून तो सारतलो सगळें जिवीत कुटुंब तो सांबाळटलो तो उतरप्राय पावलो आनी उतरप्राय पावलेंच ताका माशली धरूंक दर्याक वचूंक ते दोण वचूंक ताच्यान साथ जायनातलें आनी त्या वेळार ताणें कालें गेलें आपल्या पुताक मालगड्या पुताक म्हळें पुता आनी मुखार म्हाका दर्या वचोंक जायना तूं वच दर्याक तूं वच आनी माशली पागून आनी मुकलें कुटुंबाची सगळी मुकली कुटुंबाची जबाबदारी तुज्या हातान दिता पूत जायत बाबा म्हणालो सकाळीं दोन काण घेवन दर्या तडीक गेलो आनी दीस उतर सांज जावन आयली पूत पाटी येवना बापाय कन्सूर जाली पूत पयले पाटी गेला दर्याक गेला आनी पाटी येवना म्हणून बापूय बायसन गेलो पळोवंक पूत खंय गेला म्हणून येताना कोणी दिसना इल्ले मुखार येताना कितें गी एक जळकल्ले बरें जालें ताका खाळो पडोन आयला पळयतना पूत लागीं वचून पळयतना दोन काण घेवन रावला आनी बाबायनी विचारलें कालें करताय पुता हांगा कालें करताय ताका पूत म्हणालो बाबा सकाळीं हांव राखोर रावलां लारां केदाळा रावतात म्हणून आनीकय रावना न्ही बाबा लारां त्या दाळा बापूय म्हणटा पुता दर्यो म्हळ्यार लारां आसातच लारां नातल्लो दर्यो ना लारां नातल्लो दर्यो ना तशेंच मोगाचें नांव कश्ट नातलें जिवीत ना पूण ह्या कश्टांत वळ देवाचो आदार देवान आमकां बासयला आनी आमी जे केन्ना बावडटाना आमी मागता तेन्ना देव आमच्या मागण्याक आमकां खाण दिता कश्टा वेळार आमी भियोवचें न्ही निराशे जावचें न्ही देवान आमच्या हातांत एक वर्तें हात्यार दिलां आनी तें वर्तें तेणें देवान आमकां दिलां तें जावन आसा मागणें मागणें म्हणलें हात्यार घेवन देवाक हात उबारून आमी मागणें करूंक जाय मोयजेक पळया ताका मागीर हात करूंक जाय ना त्या दाळा ताका कुमो केली हेरांनी तशें देव आमी बावडतान केल्लें मागणें आयकता आनी आमच्या जिवितांत अजापां करता असर्यां करता आनी चिंतिनातल्या वाटेन तो आमकां पावता आमी वांजेलांत पळयल्यार साबार जाणांनी मागलें आनी देवान तांकां दिलें आब्राहामान मागलें आनी देवान ताचें मागणें आयकलें सोदोम नाश करनासतना ताणें राखलें देव हन्नाचें मागणें आयकता आनी तिका भुरग्याचें देणें दिता देव मोयजेचें मागणें आयकता आनी आरण्यांत लोकांक मान्नां दिता आनी पियोंक उदक दिता देव एलियाचें मागणें आयकता आनी बरगाल आसल्या आज तुमी आयकलें एक तेंबो पावस 3.5 वर्सां येवना ताणें बावडताना मागणें केलें आनी पावस पडलो न्ही पावस वतलो म्हणून थंयसर बरयता वतलो देव दानियेलाचें मागणें आयकता आनी इस्रायल घरांक जेरुजलेमाक पाटी हाडटा मोगाचें आमी हात उबारून केन्ना मागणें करता देव आमचें मागणें आयकता आमकां कश्टांत आदार दिता आमच्या निरासपणांत बरवसो दिता आमच्या दुखांत आमकां बुजवण दिता आमकां धैर्य दिता बळ दिता जिवीत बरो नोंदवच्या मापार दिता मोगाचें वांजेलांत आमी पळयता शतापतीच्या साकराक जेजू बरो करता तो म्हणटा तुवें एक उतर सांगल्या बरो घरा येवचें नाका आनी साकर बरो जाता घरा पावच्या वयल्यान बरो जाता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून बार्तेमेउस बोव मारता आनी जेजू ताका आपडटा आनी ताका दिश्ट दिता रक्तस्रावाची स्त्री इतल्या वर्सां जावन ती कश्टन आसली सक्कड स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट गायनकॉलॉजिस्ट सगळ्यां कडेन गेल्ली आसले पुरो पयशे तिणें विबाडलेले निराशी जाल्ली बरवसो सांडुल्लो आनी आतां जेजूचे दगलो ती आपडटा आनी ती बरी जाता मोगाचें न्हू हें आमकां हांगासर आमकां समजता आमी बावडतान केल्लें मागणें केदिंगस विबाड जायना बगार तें फळां बरीत जाता परस ऑक्टोबराची 7 तारीख गुरपूर आमचें तारीखेचें फेस्त रोजार मायेचें फेस्त पाद्र्याबांचें पुरो हांगा आसलें पुरो आमी गुरपुरा कनेक्ट जाल्ले बाप वेगासी थंयसर विगार जावन आसलो आतां हांव विगार दियोकोनी गुरपूरचे पाद्र्या बी गुरपूरचे आनी गुरपूरच्या विगाराचे क्लासमेट फादर अनिल तशें पुरो आमी आज गुरपूरचे हांगासर आसा मोगाचें न्हू थंय आमी रोजार मायेचें नोवेन तशेंच रोजार मायेचे म्हयनो आमी भोव भक्तीपणान थंयसर आमी संभ्रमता रोजार मायेच्या फेस्ताक असलीच एक चरित्र आसा
तुर्कांनी युरोपाचेर धाड घाली आनी धाड घालता आसतना थंयसर एक झूज जालें आनी तें झूज लेपांटो म्हणल्या जाग्यार तें जातालें आनी त्या वेळार युरोप सोलवून आयलें तुर्कांचे जैतेवण जातात म्हणून कळोन आयलें सोलवोवची रिस्क थंयसर आसली आनी त्या वेळार पापसाहेब पियूस पांचवो म्हणालो आमी सक्कड तेर्स करया दीस रात तांणी तेर्स केलो सोलवून वेचे ती सैन युरोपाचें तें जिखूंक सुरू जालें आनी उपरांत त्या सगळ्या झुजांत तुर्कांक तांणी सोलवयलें आनी पापसाहेब पियूस पांचवो म्हणालो हें आमच्या बळान आमी जिखल्याव न्ही हें आमच्या सामर्थ्यान आमी जिखल्याव न्ही आमच्या सैनिकां निमती आमी जिखल्याव न्ही बागार मोरयेमायेच्या विनवणेन बुकोंताच्या भक्तीपणान आमी हें झूज आमी जिखल्या त्या देखून ऑक्टोबर 7th टू बी वॉज डिक्लेर्ड त्या दिसा पापसाहेबान परगट केलें आनी मुखार रोजार मायेचें फेस्त जावन हो दीस संभ्रमूंक जाय मोगाचें न्हू आमच्या जिविताच्या झुजांत कशें थंयसर मागण्यान ते झूज जिखले तशेंच आमच्या जिविताच्या झुजांती आमी देवा कडेन मागण्यान हात उबारून आमी केन्ना बोब मारता तेन्ना देव आमचें मागणें आयकता आमकां देवान एक मागणें म्हणलें हातेर आमच्या हातान दिलां तें हातेर आमी वापरया आनी आमी हर एका दिसा मागणें करून जिवितान घटाय जोडया जेजूचो पूत देवाचो पूत जेजूस ताणें कितले बरें मागणें केलें हर एका दिसा ताणें मागणें केलें बापा सांगी तो मागण्यांत एकवटलो ताचे जिविताच्या हर एका निर्धारांनी ताणें देवाचो आदार मागलो बापाचो आदार मागलो शिसांक हिंसच्या पयलीं ताणें देवाचो आदार मागलो गेसेमनी मोळ्यांत कुर्साक मरोंगेच्या पयलीं ताणें देवाचो आदार मागलो आनी जर तर देवाच्या पुताक मागणें इतलें गरज म्हणून बगलें बापाक एकवटचें इतलें गरज म्हणून बगलें म्हाका आनी तुमकां साद्या लायकांक साद्या लोकांक आमकां कितलें मागणें चड गरज ना तर मोगाचें न्हू देवान आमकां दिल्लें हें व्हड हातेर मागणें म्हणलें हातेर आमच्या जिविताच्या कश्टान वरांनी आमी वापरया आनी देवाक आमी उलो मारया बोवाळतान केल्लें मागणें खंडीत जावन देव आमकां ताची जाप दितलो आनी आमकां फळ दितलो आनी आमी जिविताच्या कश्टान वरांनी जैत जडूं शकतले हांव आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोमिया स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धनिया हरी एकत्रेक म्हजो हावास भेटोवन दिता सवस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका अर्पुंच्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र बजादवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडून संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वरयलें तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया
आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर कळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरचाय आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करचाय तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र बारासो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयेन जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात बावार्ता सोगोट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सरस्वराच्या प्रितुमीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनः सबरोज तरुण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समय सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समय संची दयाय कर मागता हांव कुवार मरी देवाची माये संगाती भगवान सुजे तिसो पती भगवान धर्मदता प्रतीक दरान आमचो पात्रोन सांजुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता
त्यास जेसू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनात आमी म्हणटा आसतना प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्तांचो आमी उडास काडया. देवूस तांकां गूण करून दी, तांकां आपडून दी, तांच्या जिवांत ताची गुणकाची सकत तो वळोवन दी. पवित्रत्म तांचे थंय रास करून दी. तांची पिडा शिडा सोसूंक तांकां बळ मेळोवन दी आनी बेगीनच बऱ्या भलायके पावोन देवाक हरसूंक घरकां दिवंक तांकां फावो करून दी म्हूण मागून सर्गीच्या बापा गुलो मारना आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बशयता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत रायतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोट्यान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जडटी आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुज्या काकुळटी आमकां तशेंच कोडीक भलायकी आनी वखद दी. पळया मोगाच्यानो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आपल्या मिसांवा वेळी पिडेस्ताक गूण केल्लो, एकसुरपणांत आसल्यार सांगात दिल्लो, निरासपणांत आसल्यार बरवसो दिल्लो, दुखेस्तांक बुजवण दिल्लो तोच सोमी जेजू क्रिस्त आज म्हज्या आनी तुमच्या काळजान बेडार करूंक येता. देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली निजाकी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजान प्रकाश फांकय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजान प्रकाश फांकय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय.
जिवन ते सगींचे आत्मी घटाय दिवचे वते हे भाग म्हजे काळजान तुका सेवचे जेसू जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजां प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत दूता देवाच्या जैत्यवंत मोडणा पासत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुमेस्त आमी बसया. मोगाचेनो आज नोवेनाचो तिसरो दीस बोवा पोरब्यान देवाच्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. देवाच्या उतराचो नियाळ आमी केलो. आज आमकां हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागून देवाच्या उतराचो अपूर्वेचो नियाळ करून मागण्याचें बोळ, मागण्याची सकत आनी मागणें कशें बरें करता, मागण्याची गज आमच्या जिवितान घेते ह्या विशयान आमकां अपूर्वेची समजोनी दिल्या. मानदी बाप रुडाल प्रविडेसा, भोव मानदीक रुडाल प्रविडेसा बापांचो खालसान जावन उपकार बावरता. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां हांव मागता. तशेंच तांकां सांगात दिल्लो दियोकोनो विकास तसोय उपकार बावरता आनी ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तांकां दोगांयक एक जोरान ताळयो दियांगी. तशेंच मुखार हांगासर आराधन चलोवन व्हरतात बाप अनिल फर्नांडीस, तांचो ह्या वक्ता उपकार बावरता. आज आमच्या सांगाता साबेटोनिकेन कर्ण आमचे खातीर तांणी मागलां, तांकांय काळजान तावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आज आमकां जेवणाक कुमो केल्यांची नांवां वाचतना आयचो प्रधान याजक भोवमान अधिक रुडाल प्रविडेस हातांनी ह्यो वाती दिजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. लेरिसा तावरो कटील, स्टेल्ला मिनेजस पवित्र गालजवाडो, सोबीन माचादो सुरात घाल, नांव नाका म्हूण एकदांनी बळकोंजे, जियाना किजिया लोवीस 6व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक विल्माल मेळा नित्यादार वाडो. जर हांगासर आसात मुखार येवचे, तांणी तांची मानाची वाद गजय म्हूण उपकार मागता. वाद दिल्ल्या फादर रुडाल प्रविडेसा तुमचोय उपकार भावता, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो फाल्यां सामुहीक खाजारां, फाल्यां सकाळीं मीस 10 वरार आनी मिसा उपरांत नोवेन आसा, मोठवें आराधन आसा. ताज्या उपरांत हॉलांत जुबिली हॉलांत खाजाराचो संभ्रम आसा. फाल्यांच्या संभ्रमाकी हांव तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. सर आमी दिबी घालया, सांजूद देवाच्या मानाक नोवेन आमी चलोवन व्हरया. मोगाचेनो एक घडी भर
हांव बाप अनिला देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो क्लासमेट बाप अनिल आमकां सगळ्यांक म्हणजे मोगासो, म्हज्या मात मोगासो न्ही, सक्कड क्लासमेटांक बाप अनिल म्हळ्यार बारी मोगासो. तो खंय येना जाल्यार आमकां त्या दिसा थंयसर जीवच ना म्हणलें बरी. त्या देखून आज बाप अनिलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंबाजिणी केंद्रांत तांणी केल्लो वावर इतलो आनी तितलो न्ही, आनी सगळ्यांक बारीच मोगासो जावन आज पक्षिगेरे पूण शेताक तो येवन पावला. आज व्हडलो रेक्टर जावन पावला हांगासर. आमकां निजाकी खुशी बाप अनिला द्वारी. जायती सेवा सगळ्यांक लाबोवन दी. मागण्याचे पाद्र्याप दे आनी सड मागण्या निमती सर्वांत थंय मागण्याची रूस सोडून दी, मागण्याची उर्बा सोडून दी आनी तांचे मिसांव हांगासर फळाभरीत जावं दी म्हणून तांकां आमी सर बरें मागता आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवी गेली आमी. पात्रून सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुदता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसो विनाती करता. सांजूदता देव आनी हेर सांबक प्रत्येक जावन मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागारीचो आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लभता आनी समेस्त मनी देवा बापाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जुदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय उदवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारीक जेजूचो सैरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बगेवन जोदता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी सर आमी बसया मोगाचे न्हू. आमच्या काळजा मनांत जे कितें ते सवां घेवन आज ह्या पवित्र थळाक आयल्या. ही सर्व ते सवां ह्या घडये सांजूदता देवाच्या मजतीन आमच्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करी. हांगासर आसलेली ही ते सवां वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवां हांगासर आसा तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनांत ते सवां ह्या घडये समर्पण दिवन आमी मागया मोगाचे न्हू. एकल्याक भुरग्याचें तेणें भाव जावच्या खातीर, दोगांक आमाल पिवून येता सुडका मेळच्या खातीर, दोन कुटुंबांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर, एकल्याक सर समस्येतान परिहार सुडका मेळच्या खातीर, एकल्याक भायर पडिल्ल्यो सावयो मेळाशे करच्या खातीर, एकल्याचे मोबायल तावन पयस रावंक कुरपा मेळच्या खातीर, एकल्याक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, एकल्याक बांयत बरें उदक मेळच्या खातीर, एकल्याक वायट सक्ते जावन सर्व निवारच्या खातीर, एकल्याक सिगरेट वरची सोडूंक करपा मेळच्या खातीर, एकल्याक दोन कुटुंबां एक जावंच्यो तो तांचो आशा भाग जावच्या खातीर, एकल्याच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्या खातीर, दोगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, एकल्याक विजीट विजार आसल्याक काम मेळच्या खातीर,
एकल्याक पेंगडांतली आनी पोटांतली दुगून जावच्या खातीर, एकल्याक दिल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर, एकल्याचें घर भल्या मोल्याक विकोन वेच्या खातीर, एकल्याचें मन परिवर्तन जावची कृपा मेळच्या खातीर, एकल्याक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर, एकल्याक बऱ्या कामांतय भद्रती भाव जावच्या खातीर, एकल्याक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक कृपा मेळच्या खातीर, एकल्याचें युरीक एसीड गूण जावच्या खातीर, एकल्याचें BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याचे जागाचे समाचे पर्याय जावच्या खातीर, एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याक पैना वेळार राखून व्हरची कृपा मेळच्या खातीर, आनी एकल्यान ताच्या प्रत्येक एका तेसावां खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू. ह्या सर्व तेसावां खातीर मागता आसतना आमच्या ही वैयक्तीक तेसावां खातीर आमच्या काळजांत आसले अत्रेक ह्या घडये बागेवन तूं जोदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचो पात्रोन सांत असाध्य आसलें साध्य कसो सांत म्हणून नांवाडला, ताच्या मजतीन हर एक संगती साध्य जातात मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या व्हडा भक्तीपणान आमच्या काळजांतले अत्रेक मागणी तेसावां आमची पिडा शिडा कितें आसा सक्कड ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांत मारिपाद उबान आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, होगळाप तुका सुमयान जेसू, नामान तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, प्रणिपात तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 मोगळा जेसू. आज या पवित्र थळार नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या दिसा ही भाव भयणी तांच्या काळजाचे अत्रेक तांचे तेसावां तुझ्या पांयांतळ समर्पण करतात. पात्रोन सांता मारी बाद मागता तांच्या काळजा मनांतले अत्रेक तेसावां मानून घे. तांकां बरी भलायकी दी, सकड वायटा विघ्नांतले तांकां सुटका दी, बरेपण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत दी. तांचे संगत राव निरंतरी तांचे जतन कर. तांचे जिवीत तूं सोलून वच, तुजी पदवी महिमा तांच्या जिवितांत परगड कर सुमयान जेसू. आनी त्या मारी बाद तांच्या जिवितांत बरेपण वाळोवन दी, बरेपण तांकां लाभोवन दी. हर एका घडी हर एका दिसा तांचे सांगात राव, सकड बांदपण तांचे सुटका दी. तांच्या वावराचेर तांच्या बिझनसाचेर तांचे दिसपाच्या जिविताचेर तुजी कृपाळ आशिर्वाद वत. हर एकान तांकां बरेपण दी आनी त्या मारी बाद तुजी पदवी वाळय. तुका जावं अर्घ अरदान महिमा स्तुती आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सरमिंदी बिगलिया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोलूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावन दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडाय खावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सदीमचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तिगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मोग मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदा तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू. ह्या पवित्र थळार आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन लाभच्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. ह्या पवित्र थळार हर एक दिसा म्हणल्या बरी जायतीं आजापां अद्भुतां बरेपण वाळोवन आसा. सांजूदता देवाच्या विशेष विनवणेन मागण्यान मजतीन जायतें बरेपण घडटा. त्या देखून धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. एकल्यान मागलो उपकार भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एकलो बरें काम भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तशेंच कालच्या दिसा मोगाचें हांगासर कोंबरीचो आयतार कोंबरीचो पुरशांव सगळें बरेंतलें बरें जाल्ल्या खातीर आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन पावस येवना. सगळें बरें जालां, शिस्तेन जालां, भक्तीपणान जालां. ह्या सर बरेपणा खातीर आमचेर वतल्ल्या आमकां केलेल्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू. हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू, हांव होगळाप दिता जेसू काळजा.
मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा पासो देवा लागीं आज आमी मागया आज विशेष तरान पिडेस्त भावंडा खातीर आमी मागता ह्या घडये तांची 37वा मागणी पिडेस्तांची सोमयेच्या पांयां आमी समर्पण करून मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी वायटांतली पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दे आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्गीच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयतर ती सर त्या संवाद जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावते काम नासतना कश्टोंचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या दयाळ बापा फावो ते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरी जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्पर हांगासर आसच्या तशेंच हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या सर पिडेस्तांचे तुजी मिस्तार आशिर्वाद आवत कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां दी तांच्या कश्टा वेळा दुखी वेळा पिडे वेळा तांच्या बगलेक राव तांकां हादा दी सांगात दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या सर्वेस्पर आख्या संवसारात तुजी नदर घाल शांती समाधान राज जावं दी प्रत्येक जावन मिडल इस्ट इस्रायल इरान गाझा पालेस्तीन थंयसर लेबनान थंयसर सोलोनाचे झूज ते तांबई तुजी मजत वाळोवन दी त्या सुवातेनी आनी त्या मरीपात तुजी शांती समाधान राज जावं दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येशुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारानी एका गोडीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोकळे दुलोबी ओंकारी मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पाव जावचे खातीर तुमच्या पिडेस्त भावा भयणीक त्रिएक देवाचे मजतीक आमी समर्पण करया त्रिएक देवाची मजत करपा तांच्या कुडीनी वाळोवन दी भलायकी तांकां लाभोवन दी म्हणून मागता आसतना त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईन घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकानीचेर दाळ दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिण्यांतली गुण जावन वेगीसत आनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोमयाचे नवी आमचो आधार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमया पवर्तन बुजोवन धरा तुजे मीत मेहनतलेली दाळे आमी मागता पिडे शिडेन कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दायन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटींत मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेत आनी रासवर चलयताय सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर मागोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो
दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो एकलोच पुत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करू, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट वरू, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करू. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उसवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपून उडोव आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू. आणि सर्पद वेदा देव बाम आणि पद आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दिमेर समीर राविया मोकलो वेळ आराधनान आमी करसूंचो. बाबा नील फेर्नांदीस आराधन सोलोवन आमचे खातीर मागतले आनी आमकांय मागोवंक कुमो करतले. तर ह्या घडये सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान जरा सोसुने आमचो देव तो आमकां बरें केल्लो समय जो हांव तुमकां बरी करता म्हणलो देव, आमकां बावडची कृपा दिल्लो देव, आमकां मागण्याची कृपा दिल्लो देव, आमचे सवय आसून आज पर्यंत आमचे ते विश्वासी जाल्लो देव. हो पवित्र सक्रामेंतान खरोच जर आसा आज परत आमकां बरी करच्याक, मागण्याक कृपा दिवच्याक, आमचे जिवीत आमचे कश्ट सगळे ताका बेडीत आसतना जे सगळे आशिर्वादीत करच्याक तो जार जाला. उड्या रोपा खाल तो जार जाला. सर्गा संवसारा सोदनी रचणार जाल्यार आमचे खातीर किरकोळ तो जाला. उड्या रोपा खाल आपले देव लिपोवन तो जरा आसा. ताका आराधन आमी करया, मान करया, ताका नामान करया, आमचो सुमी म्हणून आमी वळखुया. आराधने ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು
दिवसांनी अरण्यान मन्ना केलें तरी ते मरण पावले आज तुका सेवच्या आमकां तुजे सरशें आयिल्लें आमकां तूं आमकां मरण दिनाय आमकां मरोंक सोडिनाय आमच्या गरजांत आमच्या कश्टांत तूं आसून आदार दिवन आमी आज तुज्या कृपेक स्पंदन करतना वैसम्या मागतना तूं आमकां आपयताय तूं आमकां बरी करताय तूं आमकां नितळ करताय आमकां तुजो स्पर्श दिवन आज तुजीं भुरगीं आमी आज तुजींच भाव भयणी तूं आमचें तें सगळें करताय तुका साद म्हणलें कितेंच ना सुम्या एक दीस आज तुजेर आमी घालया आज तुजे सरशी आमी आयल्या तुवेंच आमकां आपयल्याय आनी तूंच आमकां सगळें करताय म्हणून पातयेवन आज तुका आराधन मान आमी करता न्ही केवळ आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आज प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांनी मागणें बावट सोडो म्हणून आज तुजे जावन पयस केल्ली आमची भाव भयणी तुका वळखो म्हणून तूं बरो देव तूं आमकां सगळें तुजी कृपा दिवन आमकां सगळें तूं करताय म्हणून वळखो सुम्या ती कृपा आमकां आमच्या कुटुंबांत तूं वळय म्हणून आज आमी हांगासर मागतना आमच्या थंय मात्रणी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी हरच्या पा विस्मिता जावं म्हणून तुजी पदवी राजवळखी तूं चलय म्हणून तुजी महिमा परगड कर म्हणून सुम्या आमी मागता तुका आराधन करता पूर्वचरुंडर मन्ना ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಯ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Hallelujah. Hallelujah, 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 एक बार मौन पुनीत सुखारा दान करें
तो सुदैव जेसू आमचो समय जो आमकां बरी करता म्हणलो देवान ताच्या पुता जेसू थंय आमकां बरें केलां सुडका सडवण दिल्या आमची पातकां पिडाशिडा काडल्या आमकां नवें जिवीत दिलां आमकां नवें बोळ धैर्य दिलां आमचो भावार्थ ताणें घड केला आमकां भावार्थ दिला आमकां मागोवंक जाय अशी कृपा दिल्या सगळें जेजून आमकां दिलां जेजू मुखांतर आज एक घडी त्या सुम्या मुखार आमी आसा ह्या नव्याच्या तिसऱ्या दिसा आज त्या सुम्याक आमी वळखोंक ताका पळोवंक आज ताजे कडेन मागोवंक ताका अर्गां दिवंक हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या तो देव आमकां खाली हातांनी पाटी धाडिना जो हांव म्हणजे लावस्वर 30 आनी 7 वळ तो म्हणटा बापान म्हजे आदीन केल्ले सक्कड म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव कोणाकच केदींच पयस करिना एकडी बोर आमचो भावार्थ आमी घट करया सुम्याची कृपा आमी मागया सुम्या आज म्हाका भावार्थाची कृपा दी म्हजो भावार्थ सडय भावार्थान हांवें आज मागोवंक म्हाका शिकय म्हाका जाय अशी कृपा दी सुम्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबी रावया आमच्या जाग्यांनी आमचो देव कितलो बरो आज आमकां हांगासर समय सांगता हाडिल्लो आज आमकां बरें करूंक तो आशेता आमकां जायती कृपा दिवंक तो आशेता ह्या पवित्र जाग्यार सांजूद देव जूद ताद देव ताच्या जाग्यार आमी आसा एक धर्मदूत एक आपोस्तोल ताका जेजू थंय मस्त सळावळ आसली मागणें म्हळ्यार सळावळ इट्स अ रिलेशनशीप तो एक भावार्थ ती एक इश्टागात आज सुम्यान आमकां कितली कृपा दिल्या एक घडी बोर तुमचे हात काळजाचेर दवरा सगळीं काळजाचेर दवर नियाळा कितली सळावळ आज आमकां आसा आज सुम्या थंय तो संबंद आसा आमकां आज तो भावार्थ आसा इल्लोसो भावार्थ आसल्यार पुरो जेजू म्हणटा सासवाक ना तितलो भावार्थ जाल्यार पुरो ह्या रुखाक तुवें फर्मावीत आनी तो रूख वचोन दर्यान पोड म्हळ्यार तो दर्यान पडटा म्हळ्यार जेजू आमचो इल्लो भावार्थ म्हणी काण घेतास पूण भावार्थ नासल्यार कितेंच करूंक जायना देखून इल्लोसो भावार्थ आमचो आसा आवडणी जेजू पळयता आमच्या भावार्थाक तो आधार दिता आज आमी ताका उलो मारतना आज ताका ताचे थंय एक संबंद आमकां आसा तो भावार्थ असो मागणी आसो आनी आज ताचे सुवें वो करसूं आमी करसूं वेळ निर्फळ जायना हे दोळ पर्यंत आमी मागली हरी एक मागणें एकच मागणें निर्फळ जावना कित्याक जेजू निर्फळ जावंक सोडिना काळजाचेर हात दवरून नियाळ करा कितलें सुम्यान आमकां कृपा दिल्या फाटल्या आमच्या जिवितान क्रिस्ती जिवितान भावार्थान आमी मागतना आमकां तो मेळोवंक आयला आमकां ताणें आयकलां मागिल्लें आमकां दिलां थोडे बुडिल्ली गळाय जाल्यार उपरांत सुम्यान ताच्या कृपेन ताच्याच पदवेन म्हणलें बरी आमकां आमी मागिल्लें सक्कड दिवन आज पर्यंत ताचें तें आमकां दवरल्या तें भावार्थान दवरल्या आमच्या कुटुंबांत कितलीं अनवरां आयलीं जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत वा मागण्या जिवितांत कितली अडखळी आयल्यो जावं पुरो पूण सुम्यान आमकां निराश करूं ना कृपा दिल्या देखून एक घडी उडास सकाळा जें कितें ताणें केलां जेजू आज परत आमकां ताच्या कृपेन बरोवन आशिर्वादीत करूंक आशेता दोनी हात आमचे वयर उबाऱ्या सुम्या मुखार ह्या सक्रामेंतान तुका रोज सदर आसा आमचे हात ताचे खातीर आमी उबारया ताच्या मोगा खातीर उबारया ताच्या कृपे खातीर उबारया ताणें आमकां दिल्ल्या भावार्थ खातीर त्या मागण्याच्या सळावळे खातीर संबंदा खातीर आमी उबारया दोनी हात कितले वयर जाता तितले उबारा सुमी आमकां पळोवन दी ही इज लुकींग एट अस तो पळयता आनी ताका अर्गां दितना ताका आज खुशी जाता ही इज हॅपी आमचे थंय संतोश पावता ताच्या लोकांक थंय तो संतोश पावता दोनी हात उबारा निरंतरी तुमच्या सुत्रांनी स्तुती करा हालेलुया 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 सगळी सगळी निरंतर जे कितें ताणें केलां आमच्या जिवितांत मागण्या भावार्थान आमकां आदार संगात we praise you, we glorify you. We think of all that you have done to make a life and work on. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah.
हालेलुया हालेलुया तळी विडून दरगांदिल्या देवम समोग करता मोग केल्लो सुमे अजून करसो सुमे मोग करता सदां काळ जेसू म्हजो जेसू म्हजो आता म्हजी बक्षिता तो जेसू म्हजो मोगान म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो मोग करता सदां काळ जेसू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू म्हजो पातकां म्हजी बक्षिता तो जेसू म्हजो मोगान म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 तळी विडून जेसू आमकां गुण करचो तेवढो आमच्या एकच संदेशान आमकां आदार दिवन संगात दिवन आमकां बरें केलो लाजराक जिवन केलो नवें जिवीत दिल्लो जेसू आज सगळं आमी चडच्या उपकारान त्याच्या मोगाक काकुळटी गरगांदिल्या स्तुती करया कारिगाराक गुण केलो जेसू म्हजो लाजराक जीवन केलो जेसू म्हजो विधवेच्या पुताक जीव केलो जेसू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो कारिगाराक गुण केलो जेसू म्हजो लाजराक जीवन केलो जेसू म्हजो विधवेच्या पुताक जीव केलो जेसू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 तळी विडून निरंतरी जेसू संतोषान आनंदान उल्हासान गांदिल्या सगळें ताणें केलां ताच्या पदवेन ताच्या मोगान ताच्या विश्वासीपणान सगळें तें चल्लां आमचें तें ताच्या विश्वासी मोगाक आज आमी स्तुती करया कोडकारांक नितळ केलो जेसू म्हजो मोन्यांक सयत उलोवंक केलो जेसू म्हजो सत्य वाट जिवीत जाल्लो जेसू म्हजो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेसू म्हजो कोडकारांक नितळ केलो जेसू म्हजो मोन्यांक सयत उलोवंक केलो जेसू म्हजो सत्य वाट जिवीत जाल्लो जेसू म्हजो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 तळी विडून निरंतरी आज सेवाक आमच्या सुमयाक आमच्या रायान देवान सुदेव रायन सुराय आमचो तो सुमी आमचो वयस आमकां बरें करचो गुण करचो आमची मागणी आयकूनचो आमचे सुदे कान दिवचो We praise Him, we glorify Him. दर्यान वादळ थंड केलो जेसू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेसू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो दर्यान वादळ थंड केलो जेसू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेसू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Alleluia. Ekamona. Alleluia. Alleluia. Gavya. Gavya. Alleluia. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एकडे बोर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या परत तुमकां उबें रावंक जायना तर तुमी बशयेत दिमी घालयेत कशें जाय तशें पूण ह्या घडये आमी उडासा काडया. Just remember, आज तुमी आमकां आमी आसां तसोच तुमी आमकां बरें केल्लो. आज आमकां बरें करूंक ताका खुशी आसा, मोहन आसा. आज आमकां आपडूंक ताका खुशी आसा, मोहन आसा. आज आमी बरीं जाय जाय, आज आमी नितळ जाय जाय. आज आमकां भावार्थाक आमकां कृपा दिवंक तो तयार आसा. आमचो भावार्थ घट जाय जाय. हो भावार्थ आमचो संबंद सुम्याते आसो तो थीर आसा जाय. खंयच्याय वेळार कश्टांक संकश्टांक आज दंडळ्ळा तर एक घडी आमी मागया. आमचे दोळे आपण पळोवया. आज कसली अडखळ आसा गी सुम्यान आमकां बरें करूं. आज कसली अडखळ आसा गी थोडे पडी आमी चिंता आमचीं पातकां अडखळ म्हणून पूण जेजू आमचीं पातकां काडलो. जेजू आमचीं पातकां बक्षिता. आज ही घडी ताची काकूळट आमी मागली तर ताची दया आमी विसारली तर जेजू खंडीत बक्षिता. देखून दोळे आपण नियाळ करा. कसली अडखळ आसा तुका आज जेजून आपडूं. आज कसें कितें तुका जेजू तावन पयस करता ताच्या मोगात हांव ह्या मागण्यात हांव ह्या एकवटांत हांव संबंदांत हांव आज भावार्थाक आमकां कृपा जाय शिसांनी मागलें सुम्या सडय आमचो भावार्थ म्हणून आमी मागया. जेजू आमकां कृपा दिता. आज पातकां आसा तर जेजूक दिवया. सांगया जेजू ही म्हजीं पातकां तुवें काडल्याय हांव तुका दिता. जेजू म्हजीं पातकां बगोस. आज तर आमकां कोणाय की बुक्सूंक आसा जेजूक सांगया जेजू तुज्या नांवान हांव बक्षिता म्हाका कश्ट जातात. पळय तो अकमान ती निंदा तें खोटेपण तें वायट तो देवसार आज सेन्स म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा. आज सडेबडी हांव येन्स धर्न आसा. राग मसोर हगे फारीकपण म्हज्या काळजान मोनान सगळें रिगोवन गेलां. जेजू हें म्हाका नाका. हें देवसराचें. जेजू म्हाका तूं जाय. जेजू म्हाका तुजी कृपा जाय. जेजू आज तुवें म्हाका आपडी जाय. आज तुवें म्हाका बरें करी जाय. आज तुवें म्हाका मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबान बेसांवां वळा जाय. आज म्हज्या संबंदान बेसांवां वळा जाय. आज हांवें तुका चडांनी चड वळख जाय. जेजू गिव मी ग्रेस. जेजू म्हजी दया कर. काकूळट कर जेजू. काकूळट म्हजी कर सुम्या. दया कर. सुम्याची काकूळट मागया. कितेंय तुमकां भेटोवन दिवंक आसा जाल्यार भेटोवन दिया. कसली अडखळ आसा जेजूक दिया. पातकां आसा जेजूक दिया. ना बक्षणे आसा जेजूच्या नांवान बक्षून मागया. काकूळट म्हजी कर सुम्या. काकूळट म्हजी कर देवा. काकूळटी सोतून सागर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर. इमा प्रास सड धोवो कर. काकूळट म्हजी कर देवा. काकूळटी सोतून सागर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर. इमा प्रास सड धोवो कर. दुखेस्तांनी कळत्या काळजांच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना. ओम बलियो अर्पणा तुका मनवना. तुका जाय घालतें काळी. काकूळट म्हजी कर देवा.
सोतून सागर काकुळती सोतून सागर राजशे दोन का अपराध म्हजे धुण काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रास सड धोवो कर हिमा प्रास सड धोवो कर दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया सड धोवो कर दोन्ही हात काळजाचेर दवरा आनी मागा ह्या घडये आज मागण्याचो दीस मागण्याचो प्रभाव उरतो जावन आसा मागणे एक सळावळ आमी सुमया थंय आसा केल्ली सुमेन समकां कृपा दिता मोगाळ बाबा आनी बेनी आज काळजाचेर हात दवरून मागा सुमयाची कृपा आमचे थंय ह्या घडये वळोवन आसा इज गिवींग आस ग्रेस ह्या सक्रामेंतांत हांव ते सुकृपाद आनी आमकां जोड दिल्ली कुर्सार आपलें बलिदान आपलो जीव पेटोवन आमकां सुडका सुडवून पातकां धांवन पिडेशिळे धांवन आमकां दिवन ते सैतनाक दुस्मनाक पाडाव कर आमचें मरण आनी कितें आसा आमकां मनपसान घालता गुलामपणान सगळें घाल आमकां सैत जोड दिल्लें सुमयान आज ती कृपा आमचे थंय वळयत आसा त्या कृपेक आमी स्पंदन करीत जाय वी नीड टू बिलीव देखून एक घडी बोर काळजाचेर हात दवरा मागा ती कृपा आमकां लाभच्याक कसली कृपा तुका आज जाय मागण्याक जाय भावार्थाक जाय आज तुजेर कश्टां वयर कश्ट येवन आसा त्या कश्टांत तुका जाय आधार सुमयाचो त्या कश्टांतले सुमयान तुका उबारी जाय आज तुका कसली पिडाशिरा आसा तर आज कुडीची भलायकी जाय मोतीची भलायकी जाय आज तूं बनपसा गेलाय जांबरो राग विराराय बेजाराय खंत सक्कळ तुका दोसा सुमया दान पयस करता जेजू कळीत कर ते सगळें जेजूच्या नांवान पयस कर दोनूय हात ह्या घडी आमी सक्रामेंता मुखार उबारया सगळीं आमी उबारया आनी आमचे हात उबारता आसतना आमचो भावार्थ घड करया जेजू आमकां आपणूंक आशिता ह्या घडी जेजू आमकां बरी करूंक आशिता रेज युअर हँड टू द लॉर्ड रिसीव हिज ग्रेस तशी कृपा हांगासर वळोवन आसा ह्या घडये रिसीव भावार्थान ती स्विकार कर कसली कृपा तूं आज मागताय तुका मेळटली आज तुजें मागणें तुमी आशिर्वादीत करतलो आज तुजी पिडाशिरा ताका कितें साद न्ही ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या बाय सोन्स यू आर हील्ड पातये भावार्थान माग दोनी हात वयर बार थंयसर जेजू आमी आज आयकल्लें देवाचें उतर भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्तां बरें करता बऱ्या मनशान केल्लें मागणें सोर सक्तेवन बळादीक आज जेजू सांगता आमकां तो बरें करता आमकां आपडता दोनी हात उबार सक्कळ जेजूक भेटोवन दी समर्पण करी आगडये पिडाशिरा आसा गूण जावं कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी एक बरो संबंद बरे आमी सुमयाचेर सदांच विश्वास दवरून भावार्थान जियों सुमी आमकां कृपा दिवं दोनी हात उबार निरंतरी स्तुती कर माग हालेलुया 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 सुमयान इस्राएल आमकां उलोवपाचें सुमयेसा म्हज्या कृपा दी आमचो भावार्थ घड कर विश्वास चडय आज तुजी कृपा आमचे थंय तूं व्हडशी कर आज आमी घेवन बरीं जावं कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी सोर मनपास बंदडे आमकां बेसरायले आमकां निवार दुश्मनाच्या सैतानाच्या in the name of Jesus I bind all the spirits that are not of your kingdom they bow and तुझी कृपा वळोवन समय आमच्या आमच्या संबंधांनी आमच्या मागण्यांनी गरजांनी सर तुका वळखोंक महिमा दे तुझे रास तुझी खुशी योजना आमच्या जारी bless us heal us deliver us hallelujah 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 Semyam semya pochi semagabo Jesu maka apo amo
त्या रक्तान म्हाका तूं तेला आपुडचेसू Jesu म्हाका अमोलीक रक्तान अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा भयणो बावडटान मागे जेसू आमची पिडा शिडा काडटा तुका आसात म्हणलें कितेंच ना पूण तुवें बावडटान तें स्विकार करीसय बावडटान ह्या घडये तुवें घेयसय ते गरुपाचे सुवास तुका दिता आसतना तुवें पाती येल्यार ती तुवें कान गेल्यार तुजी सदां टू बी योर्स बावडटान केल्लें मागणें समयाक मांडटा पयसा स्वागणांतलो बावडटा आसल्यार पुरो म्हणटा समय ही वील टेक युअर टायनी फेथ आनी वील वर्क फॉर यू तुजें तें काम करता तो तुज्या गरजांत तो पावतलो तुजें कुटुंब कोणा खातीर तूं आज मागताय ताका आपडटलो तुज्या घरान कुटुंबान वळनातलीं बेसांवां वळटलीं बोरीं सायनातलीं आज बोरीं जातलीं सगळें जाता तुज्या पदवेन कृपेन आज आमी बावडटान मागया ही पिडे स्त्री सैत रक्तस्रावाची स्त्री फाटल्यान गेली जेसू फाटल्यान सकडांनी तिका आपडलें जेसूक आपडलें पूण सकडां बरीं जावना पूण तिणें आपडतना ती बरी जाली जेजूतान ती कुरपात गूण करची सकत वाडले आज आमी तशें आपडुया बावडटान त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन केल्लें बरी करया जेजूक लागीं सरलीं जायतीं जाणां आमी वाचता पवित्र पुस्तकान शतापती सयत आपल्या साकरा खातीर मागता तुवें उतर धाडल्यार पुरो हांव बरो तो म्हजो साकर बरो जाता जेजून उतर धाडलें आज तुका कशें जेजून आपडी जाय जेजूक सांग कळीत कर हाव यू वॉन्ट द लॉर्ड टू ब्लेस यू हाव यू वॉन्ट द लॉर्ड टू टच यू हाव यू वॉन्ट द लॉर्ड टू हील यू जेजू खंडीत तुका बरें करतलो मागया बावडटान जेजूक आपोवया पिडे स्त्रियेन तुका बावडटान आपडलें कश्टलेक तुवें बरें केलें पिडे स्त्रियेन तुका बावडटान आपडलें कश्टलेक तुवें बरें केलें बावडटान हांव तुका सुमया पडटा पांया तळा तुज्या सर पडटा बावडटा बावडटान हांव तुका सुमया पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सुमया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी सुमया सुमया जेजू ताळ्याक म्हज्या ताळ्याक म्हज्या कांदी गनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी दुनिया जेजू Lord, heal your people. मागण्याक गुमान तूं दी कृपेची सर जिनियेन म्हज्या सुमया सदांच वाडोवन दी कृपेची सर कृपेची सर जिणयेन म्हज्या सुमया सदांच वाडोवन दी दोनूय हात आमचे वयर उबारे आनी म्हणया ती सर वाळोवन दी कृपेची सर आमचे दये आमच्या जिणयेन आमच्या मागण्यान आमच्या रियेका गरजांस कृपेची सर वाडय सुमया म्हूण आमी मागया सुमयाक सांगया कृपेची सर मागण्यान म्हज्या सुमया आतांच वाडोवन दी
कृपेची सर कृपेची सर मागण्या मोच्या समिया आताच वाढून पिडेन दे म्हज्या कृपेची सर पिढे मोच्या समिया आताच वाढून दे कुटुंबान म्हज्या वळोवन दी कृपेची सर कुटुंबान म्हज्या समिया आताच वाढून घरचेन म्हज्या वळोवन दी कृपेची सर घरचे म्हज्या समिया आताच दोन्ही हात बांद वाढून स्तुती कर मागा हालेलुया 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 कृपेची सर वळय आसी सर आमच्या कष्टान गरजान पिडेन तुझे आमकां संबंधान भावान एकामेकाच्या संबंधान आमच्या कुटुंबान आमच्या कोणा खातीर आस मागता हांव तांचें वळो Bless us, bless your people, Jesus, sanctify, heal and deliver. May your grace be upon us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी आमी विशेष अभिषेका खातीर आतां मागता सगळीं आमी उबी रावया उबी रावून एक घडी बोर आमी मागया आज आमचे रात दवरचे आसाक आमकां देवान पवित्र आत्म्यान मागला आज आमी याद दवरता आसतना याजाक आमच्या तकलेर कपलार आज पवित्र आत्म्याची कृपा आमचें तें वळोवन दी म्हणून आमी मागया एक घडी बोर दोळ दांपून मागा ह्या आसाकां खातीर मागया हांगासर शर्येक आसाकां खातीर ह्या दिसांनी नव्याच्या दिसांनी हांगासर येवन शर्येक ह्या आसाक देवान विंचलेले ते मागलेले ते आज आमचेर हात दवरचे आसाक आज ती तांचे जावन ती कृपा वळटा सोमी हें करता देखून दोळ दांपा एक घडी मागा पवित्र आत्म्या खातीर मागा आमचे खातीर हांगासर येयल्ल्या समेस्तां खातीर आज मागण्या दीस आचरण करता मागणे एक संबंद एक सळावळ सोमी आमकां कृपा दिता हे दोळूच साहित्य कृपा आमचें तें वळयल्या आमच्या घरांनी आज मागणे ना तर आमी मागया कोण देवातान पयस केल्या तर तांचे खातीर मागया आज आमचे कडेन कोणेंय मागण्या विचारलां तर तांचो उडास काडया आज कोणाक कसली कृपा जाय सोमी दिता एका मनान काळजान मागतना ताणें मागिल्लें दिता म्हणून सांगलां आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत म्हणटा आसतना तुमी मुखार येतात ह्या जाग तुमचेर तेल मागून कदीक बेसांवां खातीर कृपे खातीर मागता पवित्रात्म्या देवनिये दैविक सक्तीन म्हाका भरून घे पवित्रात्म्या देवनिये नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे पवित्रात्म्या देवनिये दैविक सक्तीन म्हाका भरून घे पवित्रात्म्या देवनिये नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे दितू म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेवंक जिणी धाड तूं म्हजेर तुजी साथ देणी सेवक जावन जियेवंक विश्वासपणी पवित्र आत्म्या देवनिये दैविक सक्तीन म्हाका भरून घे पवित्र आत्म्या देवनिये नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे
कष्टातल्यान तू सवकासायला बाय रडतल्यान तू बुजावण लाभय तकलेल्यान तू विशेव लाभय काळजामची तुझ्या मोगान पेटय पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सत्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये वाईटा विघ्नांतले तू राखून वर अस्कत कुडीक तुझे मंदिर तू कर अंतस्करणान म्हज्या पिडार तू कर सगळी वाटेन सदांच तू चलय पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सत्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सत्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये हालेलुया 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 Praise the Lord. Bimbigale आम्ही निमाने सक्रामेंटच्या बेसवाक आमकां समी तयार करया सर आमची मागणी ते सवा परस समियांक भेटोवन समेच्या बेसांव आमचेर सर आमच्या गरजांचेर आमी सोडया ये द्यावडा सक्रामेंता साष्टांगनामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल
सुमया जेसू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सोवडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. समेस्त आम्ही उभे राहूया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, आम्ही संकवेच्या या जेवणाचेर ह्या घडी आमी विशेष देवाची बेसांव आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आयचे दीस आमकां जेवण वदक संग कुमो केल्ल्या लरिसा थावरो, स्टेला मिनेजस, सोबीन मचादो, जियाना, किजिया लोवीस तांचे खातीर आनी आयच्या दिसा हें जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्यागारांनी वाड्याचे गुरकान आनी प्रतिनिधी तांचे सुमेस्तांचेर देवाची आशिर्वादां एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें नांव प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, परत आयचो वर्तो दीस आमकां सांजूद त्या देवाच्या भक्तीक हांगा फावो केलोय. नोवेनाचो 3रो दीस. ह्या दिसा तुवें हांगासर वतल्या आशिर्वादांक आमकां केल्ल्या बरेपणाक आमी तुका दिन वाजता, तुका आमी अर्गां दिता. आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवितान मागण्याची व्यक्ती जावन मागण्याचें बळ समजून हेरांकी आमच्या मागण्या जिविता मारिपाक प्रेरण दिवंक आमकां कृपा दी. आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगान बरो मोगान तूं सांबाळ. प्रत्येक जावन आमच्या समकाराच्या ह्या जेवणाचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद आवत. हें जेवण तो पवित्र कर. हें जेवण आज आमकां वदक सून दिवंक कुमो केल्ल्या ह्या भावंडांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवत. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिबल दी. तांकां बळ भलायकी दी. सदांच तांच्या सांगात रावन तांची जतन कर. तांकां सांबाळून व्हर. हें जेवण तयार केल्ली पवित्र काळजा वाड्याचे गुरकान प्रतिनिधी वाड्याघरांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवत. तांच्या सांगात तूं राव. तांच्या वावंटीक सदांच तूं प्रतिबल दी. आनी तांकां बेसांवांनी बर. हें जेवण आज परत आमी सांगाता जेवता आसतना आमचे थंय सांजूद ता देवाचो मोग आनी त्या मारिपात देवाचो मोग सडय आनी वाडय. आमी देवाच्या मोगान बरोवन आमकां दिल्लें मिसांव आमी जारी करूंक वावरूंक आमकां करपा दी. ह्या जेवणा मारिपात कुडीक भलायकी दितना आत्मीक घटाय तूं आमकां दी. ह्या जेवणा मारिपात आमी सडीत उर्बेन वावर करूंक आमकां तुजो आदार दी. हें जेवण सेवता आसतना बुकेन आनी पिडेन वळवळच्या भावनांचो उडास करता. तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपात जेवणाची कृपा दी, सेवेची कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. देवान केल्ल्या बरेपणाक देवाचो उपकार आमी आठवया. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
मोकार पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगीरथ करचे गुरुवे आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.